हरे कृष्णा. तर तुमचे सगळ्यांचे हांव प्रेमपूर्वक स्वागत करता. तर आयज आमी ज्या फाटल्या दिसांनी हांवें एक प्रवचन दिल्लें की चैतन्य महाप्रभूचे 4 अमूल्य अशे जे गिफ्ट आसा आमचे खातीर तेजेर आमी चर्चा केल्ली आनी पयलो जो गिफ्ट आसा तेजेर आमी कथा सोंपयल्ली. आज आमी कंटिन्यू करतले. तर तुमी ग्रुपान कोणी मॅसेज वाचल्या जाल्यार तुमकां खबर आसतलें हाचो जो विशय कितें आसा. द 4 गोल्डन गिफ्ट्स बाय गोल्डन इनकार्नेशन. तर चैतन्य महाप्रभू गोल्डन इनकार्नेशन म्हणटात, भांगराचे अवतार आसा. तर चैतन्य महाप्रभू बद्दल जेन्ना चर्चा करतात तेन्ना एक प्रार्थना म्हणून आमी मुखार वयतात. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. तर एक सुंदर अशा श्लोकावल्यान आमी सुरू करूया. तुम्ही माझ्या फाटल्यान म्हणा. प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ती लोके करीते प्रचार, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, हे दुई हेतु है ते इच्छा उद्गम. परत एकदा म्हणा. सुंदर श्लोक असा. प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ती लोके करीते प्रचार, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, हे दुई हेतु है ते इच्छार उद्गम. आता हांव एकटाच म्हणटाय. प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ती लोके करीते प्रचार, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, हे दुई हेतु है ते इच्छार उद्गम. तर सुंदर असो चैतन्य चरितामृताचो जो आदी लिला आसा तेतूंतलो जो 4थो अध्याय आसा तेतूंतलो 15वा आनी 16वो श्लोक आसा. तर हेजो अर्थ आमी पळोवया. तर कितली सुंदर अशी बंगाली भाशा आसा. कितें म्हणलां. प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ती लोके करीते प्रचार. म्हणजे तुमकां कितें कळ्ळें हेजेर बंगाली भाशा कोंकणी भशेन आसा तो. रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ही दुई हेतू होते इच्छार उद्गम. तर हिंदीन हांव तेजो अर्थ आसता आनी कोंकणीन सांगता.
तो अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का रस का आस्वादन करना चाहते थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर कृष्ण एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। तर हांगा सांगलेलें आसा की भगवान श्रीकृष्णा अवतार घेवपाक दोन कारणां आशिल्लीं, जी इच्छा आशिल्ली तेजी दोन इच्छा प्रकट जाली कित्याक आपूण अवतार घेतलो। दोन इच्छा आशिल्ले त्या कारण अवतार घेवपाची इच्छा उत्पन्न जाली। दोन ज्यो ताका इच्छा पूर्ण करपाचे आशिल्ले ह्या भौतीक संवसारांत आमचे खातीर, तर ते कितें प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, जी प्रेम भक्ती आसा तेजो आस्वादन करपाक। तर चैतन्य महाप्रभू कोण आसा? स्वयं राधा आनी कृष्णाचो मिश्रित अवतार आसा। तर कृष्ण राधा राणीचो जो प्रेम आसा, राधा राणीची जी भक्ती आसा ती इतली श्रेष्ठ कित्याक आसा न्ही, राधा राणी कित्याक इतलो आनंद येता तो रस, ती भक्ती आस्वादन करपाक कितें करता? प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, ती भक्ती आपूण टेस्ट करपा खातीर अवतार घेवन येता। आनी दुसरें कारण कितें? राग मार्ग भक्ती लोके करीते प्रचाराक। आनी राग मार्ग भक्ती, तर राग मार्ग भक्ती म्हणजे सरळ तरेन भगवंताक प्रेम भक्ती करप, म्हणजे नॅचरल। जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक बरी करतात किंवा आमची भुरगीं जेन्ना म्हणटात की पप्पा हांव तुका खूब बरो करता कित्याक तूं म्हाका बरी बरी वस्तू हाडून दिता, म्हाका नवे कपडे हाडून दिता, जाल्यार तुमकां आवडटलें? समजा तुमच्या चलयेन किंवा चल्यान म्हणलें की पप्पा तूं म्हाका किंवा मम्मी तूं म्हाका कित्याक आवडटा? कित्याक तर तूं म्हाका बरे बरे कपडे हाडून दिता, बरी खेळणी हाडून दिता, जाल्यार आमकां कशें दिसतलें? पूण जेन्ना भुरगीं निस्वार्थपणे प्रेम करतात, तूं कितें हाडून दी ना दी, तर ताका खरो प्रेम म्हणटात। तर अशी नॅचरल भक्ती प्रदान करपाक जे आमकां देव कितें तरी दिता, देवळान वयता आनी आमकां कितें तरी देव दिता, कितें तरी तेजें फळ मेळटा, म्हणून आमी देवाची भक्ती करता ती नॅचरल भक्ती, नैसर्गीक भक्ती। ही अशी नैसर्गीक भक्ती प्रदान करपा खातीर कोण येता? कृष्ण कोण जावन येता? चैतन्य महाप्रभू जावन येता। तर हो ह्या श्लोकाचो अर्थ आशिल्लो। आतां आमी प्रार्थना करून मुखार चर्चा करूया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर परतून तुमचे सगळ्यांचे एकदा प्रेमपूर्वक स्वागत करतो। तर
चैतन्य महाप्रभू ह्या भूतलाचेर फक्त मेन म्हणजे 2 कारणां खातीर आयले, ते म्हणजे प्रेम रस निर्यास करी ते आस्वादन, प्रेम भक्ती टेस्ट करपाक आनी तो टेस्ट आमकां दिवपाक। आमो खावपाक आयलो आनी तो आमो मनकुराद आमो आमकां सुद्दां दिवपाक वाटपाक आयले चैतन्य महाप्रभू। तर ह्याच जे आयज आमी ज्या विशयाचेर चर्चा करपाची आसा, 4 गोल्डन गिफ्ट म्हणजे 4 सारके अनमोल अशे भेट चैतन्य महाप्रभून आमकां दिले। तर फाटल्या हेका आमी जे श्लोका वयल्यान चर्चा केली तो श्लोक आशिल्लो, अनर्पित चरित चिरात करुणया अवतीर्ण करो, व्हडलो श्लोक आसा। तर थोडेशे आमी रिकॅप करूया। तर अनर्पित चरित, अनअर्पित, अर्पित केले म्हणजे कितें? अर्पित केले। अनअर्पित म्हणजे जसे हॅप्पी, अनहॅप्पी, अनहॅप्पी म्हणजे कितें? खुश ना। तर अनअर्पित म्हणजे जे आज मेरेन केन्नाच अर्पित करूना अशी भेट दिवपाक चैतन्य महाप्रभू आयले। ती म्हणजे कितें? गोलोक धामाचो जो प्रेम आसा, गोलोक धामाची जी भक्ती आसा, तर गोलोक धामान आमकां व्हरपाक चैतन्य महाप्रभू आयलो। आमी डिस्कस केले की एक्चुअली हें दिवप न्ही, म्हणजे जशें आमी एग्जाम्पल पयलें की घरांत जशें आमी वागतात, घरान आमी बसतात, सोफाचेर बसतात, मुखार टिपय आसल्यार टिपयचेर पांय दवरतात, आपल्याक जाय तशी फ्री बसतात। पूण जेन्ना घरान कोण गेस्ट येतात तेन्ना आमी पांय वयर काडून बसतात, बेगीन बेगीन सारकें जाता। म्हणजे आमचो नॅचरल कितें आसता भाव पांय वयर काडून बसपाचो किंवा कशें बसपाचें, पेल्यान उदक पिता, डायरेक्ट बाटले काडून तोंडाक लायता। पूण जेन्ना कोण खास गेस्ट येता तेन्ना आमी तांकां बरें कपान उदक दिता, बरें ट्रेयान उदक घेवन येता। तर नॅचरल जी स्थिती आसा ती बदलता। नॅचरल स्थिती कितें? घरान तूं नॅचरल कसो वागता तो म्हाजो खरो एक्चुअल स्वभाव। तर तसो भगवंत श्री कृष्ण खंय आसता? गोलोक धामान आसता। तर त्या गोलोक धामान व्हरपाक, ती भक्ती दिवपाक आमकां चैतन्य महाप्रभू येता। तर गोलोकान भगवंत कशें रावता? फ्री, म्हणजे जो वास्तवीक भगवंत श्री कृष्ण कसो आसा त्या स्थितीन भगवंत श्री कृष्ण गोलोकान आसता। तर दिवपाक जायना तरी पूण भगवंत कित्याक अशी भक्ती दिवपाक येता? कित्याक भगवंत म्हणटा की सगळे जीव कोण आसा म्हाजेच अंश आसा। तर जसो एक बापूय आपल्या सगळ्या भुरग्यांचेर निस्वार्थ प्रेम करतात, काय कितें म्हणटा तितून भेदभाव करना, तर सगळ्यांक समान प्रेम करता, तशेंच भगवंत आपल्या जिवाक सगळ्यांक समान पळयता। आनी अर्दे जे म्हाजे जीव आसा ते म्हाज्या धामार आसा आनी अर्दे कित्याक ना, तर तांकां सुद्दां धामार व्हरपाक चैतन्य महाप्रभू येता। म्हणून चैतन्य महाप्रभू कितें म्हणटा? नमो महावदन्याय, महावदन्याय। तर वदन्याय भरपूर आसा। तर जेन्ना भगवंत श्री कृष्ण राक्षसांक मारता ती सुद्दां वदन्यता आसा। आमी डिस्कस केलें तेच सांगता रिकॅप। तर कित्याक राक्षसांक मारून सुद्दां भगवंत कितें करता? तांकां आपल्या धामान व्हरता, तांकां मुक्ती प्रदान करता। थोड्यांक धामार व्हरना, थोड्यांक 5 प्रकारची ज्यो मुक्ती आसा ती मुक्ती प्रदान करता। तर ह्यो मुक्ती कितें आसा? एक प्रकारचे कॉन्सोलेशन प्रायज। जशें की आमी जेन्ना कॉम्पिटिशन करतात सगळ्यांक कितें ना कितें तरी दिता, कोणाक वायट दिसचें न्ही म्हणून आमी कितें दिता? कॉन्सोलेशन प्रायज दिता। सगळीं चल भुरगीं खूश जावन वचलीं। पूण चैतन्य महाप्रभू हांगा प्रत्येक जाणाक आमकां फर्स्ट प्रायज दिवपाक आयिल्ले आसा। तर कोणाची वदन्यता म्हणजे कोण कितलो दयाळू, तर हें कशें कळटा? तर भक्तिप्रेम स्वामी महाराज आपल्या प्रवचनांत सांगताले की एक तर तो कितली श्रेष्ठ भेट, कितले मोठे गिफ्ट दिता आनी खंयच्या मुल्याचेर दिता। समजा आज म्हाज्या चेडवाचो बर्थडे आसा, तर आज आमच्या एक खास भक्ताचो वाडदीस आसा, तर म्हाज्या चलयेचो बर्थडे आसा आनी त्या भक्ताचोय बर्थडे आसा, पूण हांव म्हाज्या चेडवाक चड बरें गिफ्ट दितलो काय? भेदभाव करतलो न्ही। तर चैतन्य महाप्रभू तसो करना, कितें करता? सगळ्यांक समान गिफ्ट दिता। म्हणून ताका महावदन्याय म्हणटा। तर खंयच्या मुल्याचेर दिता आनी कोणाक दिता हेजेर कळटा की कोण कितलो महावदन्याय। तर असो अवतार हेजे पयलीं केन्नाच येवना।
तर चैतन्य महाप्रभूची कृपा समजपाक खूप कठीण असा. चैतन्य चंद्रेर कृपा करो विचार, विचार केले चित्त पावे चमत्कार. तर आम्ही चर्चा केली की चैतन्य महाप्रभू कोण असा? चंद्र असा. आणि कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार म्हणतात ते. आणि कृष्ण सूर्या समान असा. तर सूर्य प्रकाश दिता, त्याचबरोबर किती करता तुमका ह्या दिसांनी गरमी दितात. मागीर तुम्ही किती खातात? आईस्क्रीम खातात, थंड उदक पितात, थंडसाण प्राप्त करपाक. तर भगवान श्रीकृष्णाचे इतले श्रेष्ठ भक्त, सगळ्यात श्रेष्ठ भक्त कोण भगवान श्रीकृष्णाचे? कोण? सुदामा, अर्जुन आणि कोण बेगीन श्रेष्ठ भक्त मोठ्या राधाराणी किंवा गोपिया. गोपीची जी भक्ती असा ती श्रेष्ठ भक्ती. त्या गोपीक सुद्धा कृष्ण किती करता? विरह अग्नीचो ताप दिता. तर कृष्ण किती करता? सूर्य सम. कृष्णाचे रूल्स थोडे स्ट्रिक्ट असता. कृष्ण उपदेश दिता भगवद्गीतेत, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. सगळे धर्म त्याग कर. सगळे जे किती करता ते सोडून पूर्णपणे म्हाका शरण येव. त्यांनाच किती करतलो? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. चैतन्य महाप्रभू जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. सगळ्यात कृष्ण प्रेम दिवपाक आयल्ले आसा. तर चैतन्य महाप्रभूची कृपा जी आसा ती चंद्राप्रमाणे आसा. चंद्र किती करता? उजवाड दिता, त्याचबरोबर किती दिता? थंडसाण सुद्धा दिता. तर असे चैतन्य महाप्रभू आसा. जेन्ना हो चंद्र उदीत जातलो, चैतन्य महाप्रभू रुपी जो चंद्र जेन्ना उदीत जातलो ह्या संवसारात, पूर्ण जगत जे आसा ते कितें जातलें? प्रेममय जातलें आनी सगळ्याक शीतलता प्रदान जातली. त्या खातीर चैतन्य श्रील प्रभुपादान मायापूर मंदिराचें नांव कितें दवरलें? कोणाक खबर आहा? चैतन्य चंद्रोदय मंदिर. तर चैतन्य महाप्रभूची कृपा जर आमकां प्राप्त करपाक जाय जाल्यार आमकां त्यांच्या भक्तांची कृपा मेळपाक जाय. त्या खातीर क्रम सुद्दां ल्हानीन येता. पयलीं आमी अद्वैत आचार्यालो आविर्भाव मनयता, मागीर आमी कितें करता? नित्यानंद त्रयोदशी मनयता आनी मागीर गौर पौर्णिमा येता. म्हणून आमी आमचो नरोत्तम दास ठाकर म्हणटा की दया करो सीतापती. सीतापती म्हणजे राम न्ही हांगा. अद्वैत आचार्याची जी बाय आसा तेजी सीता ठाकुरानी नांव आसता. तर दया करो सीतापती अद्वैत गोसाई. अद्वैत गोसाई म्हाजेर दया कर, कृपा कर. तेजी कृपा मेळ्ळ्यावर कितें जातलें? चैतन्य महाप्रभूची कृपा प्राप्त जातली. आनी भक्ती प्राप्त करपाक दुसरी गोष्ट जाय ती म्हणजे गुरु कृपा. तर अद्वैत आचार्या कडेन कृपा कित्याक मागता? कित्याक अद्वैत आचार्य सेवा भावाचे मूर्तिमान स्वरूप आसा. तर भक्ती प्राप्त करपाक आमकां सेवा करपाक जाय पयली गोष्ट. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे गुरूची कृपा आमकां प्राप्त करपाक जाय. तर गुरु कोण आसा? परम गुरु नित्यानंद प्रभू आसा. निताय पदकमल कोटी चंद्र सुशीतल जे छायाय जगत जुराय. हे नो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पायते नाय. दृढ करो डोळो नित्या निताय पाय. तर चैतन्य महाप्रभूची कृपा बिना निताय हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण नाही ते पाय. नित्यानंद प्रभूची जर कृपा ना जाल्यार राधा कृष्णाक आमी प्राप्त करपाक शकना. तर लोचनदास ठाकर म्हणून एक सुंदर भजन म्हणतात. तर हेलो अवतारे जार रतीना जन्मिलो. तुम्ही म्हणाल पळया, हेलो अवतारे जार रतीना जन्मिलो. थोडी थोडी निघता म्हणून भजन म्हणपाक लागले. हेलो अवतारे जार रतीना जन्मिलो. लोचन बोले, लोचन बोले, लोचन बोले सेई पापी येलो आर गेलो. काय बरं म्हणतात, सगळे सिंगर दिसता, बरो आवाज येता. तर हेलो अवतारे ज्या रतीना जन्मेला म्हणजे नित्यानंद प्रभू बद्दल सांगता. अक्षय नित्यानंद प्रभू दयाळू आसा. ज्या अवताराबद्दल ज्यांच्या हृदयात समज रती जन्मली ना. रती म्हणजे कितें? आवड किंवा प्रेम.
नित्यानंद प्रभू बद्दल हृदयान जर प्रेम जागृत जावना जाल्यार लोचनदास ठाकूर कितें म्हणटा, लोचन बोले सेई पापी येलो आर गेलो, म्हणजे ते सगळे पापी, असे पापी येले कितले आनी येलो आर गेलो, गेले कितले. तर सेवा कशी करप, गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली सेवा करप. तर गुरुच्या अनुशिलान जेन्ना आमी सेवा करता तेन्नाच सेवा सारकी सिद्ध जाता. जर जेन्ना आमी आमच्या मनस्थितीन आमकां जाय तशी सेवा करता तेन्ना ती सेवा सिद्ध जायना. आमकां वैष्णव जे आसा त्यांच्या अनुशिलनान रावन वैष्णवाच्या आदर्शानुसार सेवा करपाक जाय. कितें प्रॉब्लम करूं तर शास्त्रान सांगतात की जेन्ना भरपूर भरपूर पुण्य जेन्ना आमी करता, जेन्ना भरपूर भरपूर आमी तीर्थ स्नान करतात, धामवास करतात, कुंभ मेळान वयता, कितें जाता, आमचे सगळे पाप नश्ट जाता. हे सगळे अजून कितें रिकॅप चालू आसा, अजून स्टार्ट जावना, रोखडोच सोंपयतलो, काय तुमी भिवपाची गरज ना. तर आज प्रसाद पावरफूल आसा, तुमकां सगळ्यांक प्रसाद बरो मेळटा. तर आमी शास्त्राचें अध्ययन करता, भरपूर पुण्य कार्य करतात, तीर्थस्नान करतात, धामवास करतात, कुंभ मेळान वचून खूब जाणां कितले त्रास काडून न्हांवन आयले. तर कित्या खातीर, आमचे सगळे पाप नश्ट करपाक. इतले करून सुद्दां केन्ना केन्ना सगळी जिवनाची जी गाडी आसा ती केन्नाच सारकी चलना. कित्याक पाप नश्ट जाले, गंगा नदीन स्नान करून, कुंभ मेळान स्नान करून पाप नश्ट जाले, पूण पाप करपाची प्रवृत्ती नश्ट जावना. तर शास्त्रान वर्णन येता की गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायितं मेरु सुवर्णदानं गोविंद कीर्तेर्न सतांस. तर जे कोण कुंभ मेळ्यान पावले ना त्यांचे खातीर स्पेशल गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास. तर गोकोटी दान म्हणजे कोटी कोटी गाय जर तुम्ही दान केल्यो केन्ना, खगस्य ग्रहणे खगस्य म्हणजे जेन्ना चंद्र ग्रहण लागता किंवा कसलें ग्रहण गिराण लागता तेन्ना कितें दान करप म्हणजे तेजें चड पुण्य मेळटा. तर तुमी त्या गिराणा दिसा कोटी जर गाय दान केल्यो, प्रयाग गंगोदक कल्पवास, तर प्रयागराज कुंभ मेळान कल्पवास म्हणजे सत्य त्रेता द्वापर कली अशे कल्प जर तुमी थंय निवास केलो, अशे 128 वर्सांनी एकदां येता न्ही हो महाकुंभ, अशे तुमी 128 वर्सांनी एकदां येवपी 128 फावटी किंवा 1,00,000 कितले म्हणजे 28,000 फावटी सुद्दां अशे महाकुंभान जर स्नान केलें जाल्यार त्या फळाची इच्छा भगवंताच्या नांवा फुडें आमी करपाक शकना. तेजी तुलना एक गोविंद नांवा फुड्यान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर भगवंताच्या नांवा फुड्यान गोकोटी किंवा अनंत अनंत जन्म जन्मांतर सुद्धा तुम्ही प्रयागात स्नान केल्यार तेजी तुलना भगवंताच्या नांवा फुड्यान करपाक शकना. इतले श्रेष्ठ भगवंताचे नांव आसा आनी चैतन्य महाप्रभू तें दिवपाक आमकां आयला. तर हांव फास्ट आयच्या टॉपिकाचेर वयता. तर चैतन्य महाप्रभूचे जे भक्त आसा, अनुयायी आसा, त्यांच्याच कृपेच्या माध्यमांतल्यान आमकां चैतन्य महाप्रभूची कृपा प्राप्त जातली. तर आमी सुरू केल्ली की चैतन्य महाप्रभूचे एक महान भक्त आशिल्ले प्रबोधानंद सरस्वती. तर ते खूब श्रेष्ठ भक्त आशिल्ले. ते जेन्ना काम्य वनान अशेंच विहार करताले तर त्यांच्या हृदयान चैतन्य महाप्रभूची भक्ती, चैतन्य महाप्रभूची याद तांकां आयली, जे गोल्डन कार्नशन. तर तेन्ना त्यांच्या मुखांतल्यान एक सुंदर असो श्लोक येता
तेंच्यांनी एक ग्रंथ बरयलो आसा चैतन्य चंद्रामृत. तर त्या ग्रंथान हो श्लोक आसा. तर त्या श्लोकान ते सांगतात की चैतन्य महाप्रभून आमकां ह्या जगात सगळ्या परस श्रेष्ठ भेट गिफ्ट दिल्यात. ते कितें ते ह्या श्लोकान सांगतात. तर श्लोक खूब व्हडलो आसा. हांव डायरेक्ट तुमकां सांगता. तर पयलें गिफ्ट म्हणजे प्रेम. कितें? प्रेम. तर प्रेम ह्या गिफ्टाचेर आमी मातशी चर्चा केल्ली आनी तितल्यान आमी सोंपयल्या. तर पयलें गिफ्ट कितें? प्रेम. कसलो प्रेम? कृष्ण प्रेम. फर्स्ट गिफ्ट कितें? तर हांव मागीर क्वेश्चन विचारतलो जो लायनीन सांगता ताका चड गोबी मंचुरियन. आज गोबी मंचुरियन आसा. गोबी मंचुरियन एक प्लेट एक्स्ट्रा. तर पयलें गिफ्ट कितें? कृष्ण प्रेम. दुसरें गिफ्ट कितें? होली नेम म्हणजे पवित्र नांव. भगवंताचें नांव. ही नांवाची महिमा बी केन्ना आयकल्ली इस्कॉनान येवचे पयलीं? तर दुसरें गिफ्ट म्हणजे भगवंताचें नांव. सो ती पाठ करतात गोबी मंचुरियन मेळपाक जाय. तर तिसरी भेट म्हणजे श्री वृंदावन धाम. तर चैतन्य महाप्रभू येवचे पयलीं वृंदावन धाम प्रकट नाशिल्लें आनी वृंदावनाची जी भक्ती आसा व्रज भाव तो चैतन्य महाप्रभून दिला. एक तिसरी भेट. आणि चौथी भेट म्हणजे राधा राणीची महिमा. राधा तत्व. कितें? कोण सांगता आता 4 भेट? नाका गोबी म्हाताचेर बेगीन बेगीन बरयलें. कितें? बेगीन सांग. कृष्ण प्रेम. भगवंताचें नांव. वृंदावन धाम. हरी बोल. तर प्रसाद सर्व करपाक कोण आसा तेंच्यांनी माताची एक प्लेट म्हाजे बद्दल एक्स्ट्रा गोबी मंचुरियन दिवपाक. तर प्रेम म्हणजे कृष्ण प्रेम जो सामको दुर्लभ आसा. ह्या भौतीकवादी जे लोक आसा, ह्या भौतीक जगान लोक आसा तांकां खूब दुर्लभ आसा कृष्ण प्रेम. सोंपेपणी मेळना. तर आमकां दिसता की जे भक्तीन आसा तांकां कृष्ण प्रेम मेळटा. ना, तर वैष्णवाक सुद्दां दुर्लभ. चैतन्य महाप्रभू येवचे पयलीं वैष्णवाक सुद्दां कृष्ण प्रेम म्हणजे खबर नाशिल्लें. तर तो कृष्ण प्रेम दिवपाक आयले. आमा विना अन्य नारे व्रज प्रेम दिते. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा हांव सोडून आनी कोण व्रज प्रेम दिवपाक शकना. तर दुसरी गोष्ट, दुसरें आमचो बर्थडे बॉय आयलो. तर दुसरें श्रेष्ठ गिफ्ट म्हणजे भगवंताचें नांव. नांव भरपूर आसात. गोविंद, कृष्ण, मुरारी, गिरिधारी, श्याम सुंदर, माधव आनी कितें बेगीन घेयात. भगवंताचें नांवां इतलें श्रेष्ठ कांयच ना. कितें? वासुदेव. तर भरपूर नांव आसा. पूण गोलोकाचें जें प्रेम धन आसा कितें? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे. तर गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन हेचे पयलीं कोणेंच दिवना आशिल्लें. तें दिवपाक आयलें. तर तिसरें गिफ्ट कितें? वृंदावन धाम, व्रजभाव. आनी चवथें राधा राणीची महिमा. तर ह्यो ज्यो 4 गोश्टी आसा त्यो चैतन्य महाप्रभू येवचे पयलीं कोणें आयकूं सुद्दां नाशिल्ल्यो. तर प्रेम भक्ती कशी प्राप्त करप म्हणजे प्रेम भक्तीची स्थापना चैतन्य महाप्रभू कशें करतात? 5 गोश्टी दिवन किंवा 3 गोश्टीचें खंडन करता आनी 5 गोश्टीचें खरें कितें आसा तें सिद्ध करता. तर तितूंतले आमी 3 गोश्टीचें जें खंडन केल्लें तेजेर पर्यंत आमी पावले. पयलीं म्हणजे भुक्तीचें खंडन करता. भुक्ती म्हणजे सांगता. मागीर कर्मकांडाचें चैतन्य महाप्रभू खंडन करता. मागीर ज्ञान कांडाचें खंडन करता. आनी खरो संन्यास, खरें वैराग्य कितें हें समजोवन दिता. तर जेन्ना आमी जल्मान येता तर सगळ्याक आमकां भुक्ती करपाची इच्छा आसा. आमी देवळान वयता खूब कितें कितें मागता. आमची भरपूर इच्छा आसता. कितें कितें आमी मन्नत म्हणटात न्ही मुस्लीम लोक किंवा हिंदी भाशेन मन्नत म्हणटात. आमी कितें म्हणटा नवस. तर हांवें फाटीं एकदां पिक्चर पयलें नवरा म्हाजा नवसाचा. तर नवस फेडून नवरो प्राप्त केल्लो आसा. तर खूब कितें कितें आमी देवा कडेन मागतात की अशें म्हाजें हें काम जाल्यार अशें आपूण करतलो. तुका आपूण म्हाजे बायलेन सांगलेलें की म्हाज्या इतलो तुका आपूण हार घालतलें. खंयचे देवीक सांगलेलें तें म्हाका खबर ना. सांगना
कित्याक सांगलें काय म्हणटा आपल्याला अशें सांगलें तर सगळ्यांनी हें केल्लें आसा. म्हाज्याच बायलेनी हांवें तुमी सगळ्यांनी कितें ना कितें देवा कडेन मागलेलें आसा आनी तेचे बदले आपूण अमूक अमूक देवाक दिता. तर हें कितें भक्ती जाली. आमी जरी तर म्हणटात दर्शन मात्रे मन कामना पोटी कितें फक्त दर्शन जाल्यार पुरो म्हाजी सगळी इच्छा पूर्ण. पूण भितरल्यान कितें कितें मागता गणपती कडेन. जर म्हाज्या चल्याचें लग्न फुडल्या वर्सा जाता जाल्यार हांव 7 दीस तुका दवरता नाजाल्यार दवरपाची इच्छाच ना. जर आमच्या घरान भुरग्याचो जल्म जालो जाल्यार 7 दीस गणपती दवरता नाजाल्यार इच्छा ना. तर हेका भक्ती म्हणना. ही कितें जाली भक्ती. पूण चैतन्य महाप्रभून येवन शिकयलें की खरी भक्ती म्हणजे कितें. भक्ती म्हणजे वेव्हार न्ही. तर कितलो सुंदर एक प्रसंग पळयलो की श्रीवास ठाकूर दीसभर चैतन्य महाप्रभू बरोबर आसताले. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू विचारता की तुजें घरदार कशें चलता. तेन्ना तो कितें सांगता आपूण कितले ताळे मारता 3 ताळे मारता. ते 3 ताळे मारल्या बरोबर आपल्या घरा कडेन सगळें रेशन येवपाक जाय. कसले तांदूळ सादे बासमती तांदूळ अशें म्हणना रेशन येवपाक जाय. तर तो 3 ताळे मारतकीर सगळें रेशन येता. ताका भगवंताचेर इतलो विश्वास आसता. दीसभर भगवंताच्या नाम संकिर्तनांत व्यस्त आसता. पूण चैतन्य महाप्रभू आमकां कितें शिकयता की भक्ती म्हणजे वेव्हार न्ही. चैतन्य महाप्रभू आमकां सांगता की कशी प्रार्थना करपाक जाय. न धनम न जनम न सुंदरी. म्हाका धनाची अपेक्षा ना. न जनम म्हणजे भरपूर करोडपती घरान किंवा पयशेकार घरान म्हाका जन्म नाका ना. म्हाका कसली सुंदरी किंवा सुंदरो जाय. कितें जाय म्हाका मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती अहैतुकी. तुजी अहैतुकी भक्ती म्हाका जाय अशी आमची प्रार्थना आसपाक जाय. आनी आमकां ल्हानपणाच्यान कितें शिकयलां प्रार्थना करपाक. आमी सारके ढोल वाजोवन ताशे वाजोवन कितें म्हणटा सुख संपत्ती घर आवे सुख संपत्ती घर आवे कष्ट मिटे तनका. जाल्यारूच ओम जय जगदीश हरे नाजाल्यार जय जगदीश ना. ही आमची प्रार्थना आसा. पूण आमची प्रार्थना कशी आसपाक जाय. आश्लिष सेवा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शना मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटू मत प्राणनाथस्तु सैव नाथ. तर तूं म्हाका आलिंगन दी किंवा म्हाजो तिरस्कार कर. चैतन्य महाप्रभू भगवंताक म्हणटा तूं म्हाजो तिरस्कार कर कित्याक म्हाका केन्ना दर्शन दिनाका. तूं जाय तें करपाक तुजो अधिकार आसा. तरी सुद्दां म्हाज्या हृदयान कितें आसपाक जाय तुजे प्रती शुद्ध भक्ती आसपाक जाय. हेका म्हणटा खरी भक्ती. तर अद्वैत आचार्य तो विद्यापती ब्राह्मणाचें एक भजन आयकता. तितून तेजो अर्थ सांगता भजन म्हणटा. तर तो विद्यापती ब्राह्मण म्हणून एक भजन म्हणटा की तातल सैकिते बरी बिंदू समून एक भजन आसा. खूब सुंदर भजन. तितून सांगलां की जी भौतीक इच्छा आमी देवा कडेन करता की म्हाका हें जाय तें जाय तेची तुलना केल्ली आसा की गरम गरम रेंव आसा आनी तेजेर एक बारीकसो उदकाचो थेंबो पडल्यार कितें फरक पडटा रेंवेन. तो उदकाचो थेंबो रोखडोच अदृश्य जातलो त्या गरम गरम रेंवेचेर पडून. रेंवेक कांयच प्राप्त जावपाक ना थंडसाण मेळटली. तशेंच ही भौतीक जी इच्छा आसा ती कितल्यो जर आमच्यो इच्छा पूर्ण जाल्यो जाल्यार आमी केन्नाच संतुश्ट जावपाक ना. तुमी पळयलां आसतलें न्ही की तुमी बाहुबली 1 पळयतकीर तुमकां बाहुबली 2 पळोवपाची इच्छा जाता. पुष्पा 1 पळयतकीर पुष्पा 2 पळोवपाक जाय. तर कोण म्हणटालो म्हाका की आतां जाल्यार छावा 2 येतले काय. तर जें कितें एग्जाम्पल दिलें हांवें म्हणजे जें कितें आमी करता तितून आमी संतुश्ट जाता की आनी करपाक आमकां इच्छा जाता. हे दिल मांगे मोर. आमकां आनी 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 जाय. केन्नाच आमी संतुश्ट जायना. कित्याक सांग जेन्ना एक ल्हान भुरगो रडटा आवयच्या दुदा खातीर तुमी ताका कदाचित एक खेळणी व्हरून दितली खिळखिळो घेतलो तो थोडोसो वेळ थांबतलो रडपाचो.
पूण तो परतून रोखडोच रडपाक लागतलो. तुमी ताका व्हडली गाडी हाडून दितली, लायटी पेट्टा चक 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 करून, तो थोडोसो वेळ थांबतलो, परतून रडपाक लागतलो. कित्याक? ताका कितें जाय? आवयचें दूध जाय. त्याच प्रमाणे आमी जे जीव आसा तांकां कृष्ण प्रेम जाय किंवा भगवंताचो प्रेम जाय. कित्याक आमी भगवंताचे अंश आसा, त्या खातीर आमकां त्या अंशाक मेरेन परत जोडपाक जाय. त्या मेरेन जीव कितलोय प्रयत्न केलो, कितल्याय बऱ्या सायट सिनीचेर गेले, कितले बरे मुवी पळयले, कितले बरे कितें कितें केलें, कितली बरी जीन्स घातली, कितले बरे कपडे घातले, केन्नाच संतुश्ट जावपाना. आयफोन लेटस्ट 16 पूण तुजे कडेन एकट्या कडेन आयफोन 20 आसा, तरी सुद्दां तूं 5 दीस तो यूज करतलो, मागीर कांय संतुश्टी ना. कितले बऱ्यांतले बरी गोश्ट ह्या भोवतीक जगांतल्यान केन्नाच संतुश्ट जावपाना. कित्याक आमी जीव कितें सोदता? कृष्ण प्रेम सोदता. तर रिकॅप डिस्कस केल्यार हांगाच वेळ सोंपतलो. तर कर्मकांडाचें अशे तरेन भगवत बुद्धीचें खंडन करता, मागीर कर्मकांडाचें खंडन करता. नवद्वीपांत सुद्दां त्या वेळार सगळे कर्मकांड करताले. कुत्र्याचें माजराचें लग्न लायताले आनी भट स्वस्ती वाचन गायताले. मंगलाचंडी हवन करताले, मदिरा भासाचो भोग लायताले आनी सगळे चैतन्य महाप्रभू जेन्ना प्रकट जाले सगळे बंद केले. तर चेडवां शिवजीची प्रार्थना करताले, कित्याक सुंदर असो भोग मेळचो. तर चैतन्य महाप्रभू सुंदर अशी लिला करून म्हणटालो की कोणाची कोणाक पांय पडा, म्हाका पांय पडा. तर चैतन्य महाप्रभू निमाय पंडीत भुरगेशे जावन येताले आनी तेंची फकाणां करतालो. तर आपल्याक पांय पडा. जर आपली भक्ती करूं ना जाल्यार तुमकां 70-80 वर्सांचो जाणटो घोव मेळटलो. मागीर कितें म्हणपाचें सांगलेलें याद आसा? मेका करुरा मुझको बुड्ढा मेळटा. तर चैतन्य महाप्रभू सिद्ध करून हें सांगपाक सोदता की देवताची भक्ती सुद्दां कितें आसा, एक प्रकारचें कर्मकांड आसा. तर कर्मकांड करपाक कित्याक भगवंत नाका म्हणटा की कर्मकांड करतकीर शुद्ध भक्ती केन्नाच प्राप्त जावपाना. जी शुद्ध भक्ती आसा ती कर्मकांड करतकीर केन्नाच मेळना. म्हणून चैतन्य महाप्रभू हें कर्मकांड सोंपोवपाक सोदताले. तर कोणाक हांगा आपल्याक जाय तसो लायफ पार्टनर मेळ्ळेलो आसा? हात वयर काडा. आपल्याक जाय तसो लायफ पार्टनर खूब कमी जाणांक मेळ्ळा. कोणाक आपल्याक जाय तसो मेळूना, ते सगळीं भितात आपल्याक घरा कडेन वतकीर तापयतलो, पांयांक तापयतलो. तर तुमी केन्ना सुनामी, अर्थक्वेक सगळें आयकलां आसतलें लावा. तर सुनामी येवपाक कितें करचें पडटा काय आपोआप येता? तर अर्थक्वेक आपोआप येता, लावा आपुणूच भायर सरता. हें सगळें नॅचरल डिजास्टर आसा. तशेंच आमचो लायफ पार्टनर म्हणजे जिवनान एक कितें आसा? नॅचरल डिजास्टर आसा. जे कोणा खातीर डिजास्टर आसा तो डिजास्टर आसा. तर आमकां अशें दिसता की जें आमकां जाय तें मेळटकीर आमी सुखी जातले, संतुश्ट जातले, पूण तशें ना. तर एकदां एक मेंटल हॉस्पिटलान एक व्यक्ती वयता आनी तो पळयता की एक पिसो लैला 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 करून व्हडल्यान रडटा. तर तो व्यक्ती थंयच्या मॅनेजमेंट स्टाफाक विचारता की हेचें कितें जालां, कोण हें लैला? तो म्हणटा की हे लैला तेजें गर्लफ्रेंड आशिल्लें, तें दुसऱ्या कडेन लग्न जालें आनी हो पिसो जालो. तो मुखार वयता, पयल्यार दुसरो व्यक्ती लैला 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 करून रडटा. तर तो परतून विचारता की अरे हें काय कितें जालें? हेगेल्या गर्लफ्रेंडाचें नांव लैला ना म्हणटा. तें जें लैला आशिल्लें तें कोणा कडेन लग्न जालें? हेजे कडेन लग्न जालें. तर हेका मेळोन सुद्दां लैला कितें जालो? पिसो जालो. तर जें आमकां मेळटलें तें आमकां सूख दितलें तशी कांय गॅरंटी ना. आमचे कडेन जें कितें आसा तितून आमी सुखी जावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. ना त्यो गजाली आमी सोदतात आनी आसा ताका आमी वेल्यू दिना. तर अशे तरेन चैतन्य महाप्रभू सगळे कर्मकांडाचें खंडन करता. अद्वैताच्या श्रील हरिदास ठाकर आसा तेजे कडल्यान श्राद्ध करून घेता. सिद्ध करता की एक श्रेष्ठ वैष्णव आसा तो कोटी कोटी ब्राह्मणां परस श्रेष्ठ आसा.
तर अशे तरेन कर्मकांडाचें मागीर ज्ञानकांडाचें खंडन करता. निमाय पंडीत जे आसा ताका पंडीत कित्याक म्हणटाले, ते केशव भारती सारके महान पंडिताक हरयता, विद्येन हरयता, शास्त्राच्या तर्कान हरयता, म्हणून ताका निमाय पंडीत म्हणटा. पूण थोडे भक्त जे असतात, ज्यांच्या हृदयान भक्ती असता, ते म्हणटा की निमाय पंडीत चैतन्य महाप्रभू तेन्ना चैतन्य महाप्रभून भक्ती प्रेम भक्ती प्रकट करूं नाशिल्ली. तर ते म्हणटा की हे कितले ज्ञानी प्रकांड विद्वान आसा, तर ते भक्त आशिल्ल्यान कितले श्रेश्ठ जाता, कितले बरें जाता आशिल्लें. तर तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणटा की हे मुकुंद एक दीस आपूण अशी भक्ती प्रदर्शीत करतलो की तुमी सगळे म्हाज्या फाटल्यान फाटल्यान धांवतले. तर हांगा आमी एक्चुअली सोंपयल्लें. तर सगळें रिविजन कित्याक केलें की हें सगळें फिलॉसॉफी आशिल्ली, कोणाक याद आशिल्लें हें सगळें तर याद उरपाक कठीण. आतां एक 10 मिनटान हांव उरलेले जे 3 गिफ्ट आसा ते हांव सोंपोवपाचो प्रयत्न करता. तर ह्या पयल्याच गिफ्टान पयलें गिफ्ट कितें माताजी? प्रेम. तर प्रेमान भितर चैतन्य महाप्रभू खरो संन्यास कितें हें दाखोवन दिता. तर महाप्रभू सुद्दां चैतन्य महाप्रभू एक सारके स्ट्रिक्ट संन्यासी आशिल्ले. जेन्ना जगदानंद पंडीत म्हणून चैतन्य महाप्रभूचे भक्त, तांकां एक कसलें तरी झाड, म्हाका नांव याद ना, तर त्या झाडा पासून कापूस हाडटा आनी कापसाची गादी करता चैतन्य महाप्रभू न्हिदपाक. तर चैतन्य महाप्रभू खूब राग येता, ताका तापयता, कित्याक आपूण कोण? संन्यासी. आपूण असल्या गादयेर न्हिदपाना, तुमी म्हाजी वाट लायतले. आमी म्हणटात न्ही भुरग्यांक जेन्ना मुवी बी दाखयता, तेजें काम कितें? पिक्चर पळोवपाचें, अभ्यास करपाचो. पूण ताका आमी कंटिन्यू मुवी दाखयले जाल्यार कितें जातलें? तेजें अभ्यासाचे वयलें लक्ष वयतलें. तर तशेंच चैतन्य महाप्रभू कोण आसा? संन्यासी आसा, ताका गादयेची गरज ना. कोण ताका ऑयल घेवन येता, तेल घेवन येता बरें मालिश करपाक. तर चैतन्य महाप्रभू आपल्याक हें नाका म्हणटा. इतलें स्ट्रिक्ट चैतन्य महाप्रभू संन्यासाचें पालन करता. तर कितल्या वयाचेर चैतन्य महाप्रभू संन्यास घेता? 24 वर्सांचेर. आनी उरलेले 24 वर्सां जातकीर संन्यास घेता आनी उरलेली 24 वर्सां, फक्त 48 वर्सां चैतन्य महाप्रभू लिला करता. उरलेली 24 वर्सां ते खंय वयता? जे जाग्यार आमी 2-3 जुलयान वचपाचें आसा, खंय? जगन्नाथपुरी. तर तेतून सुद्दां 6 वर्सां चैतन्य महाप्रभू सावथ इंडिया, दक्षिण भारताची यात्रा करपाक वयता आनी उरलेली 18 वर्सां पूर्ण तरेन जगन्नाथपुरीन स्पेंड करता. आनी तितूंतली लास्ट 12 वर्सां चैतन्य महाप्रभू कोणाक मेळना, एकांत हितून रावता आनी फक्त चैतन्य महाप्रभूच्या फक्त भगवान श्री कृष्णाच्या यादीन रडत आसता, क्रंदन करता की कृष्ण 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 करून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तर संन्यासी कितें करतात? वेदाचें पठन करतात, सगळे खूब मंत्र उच्चारण करतात. पूण खरो संन्यास कितें? भगवान श्री कृष्णाचें स्मरण करप हो खरो संन्यास. ही खरो संन्यास कितें हें चैतन्य महाप्रभू सगळ्या जगाक दाखोवन दिता. तर वैराग्य, खरें वैराग्य कितें तें चैतन्य महाप्रभू दाखोवन दिता. समज हांवें पिंजलेलो कुर्ता घातलो जाल्यार हांव श्रेश्ठ भक्त जातलो. पूण चिंतपाक शकता की अरे हेजे कडेन आसा तरी सुद्दां हांव पिंजलेले कपडे घालता, कांय फेर मारून येना, म्हणजे वैराग्य जालो? तर खरें वैराग्य कितें? देवाची भक्ती. थोडे दिगंबर जावन भोंवतात. दिगंबर म्हणजे कितें? निर्वस्त्र जावन भोंवतात, आपले केस आपल्या हातीन ओडून काडटात. पूण हृदयान जर भक्ती ना, हें सगळें करून कृष्ण प्रेम ना जाल्यार असलें वैराग मरकट वैराग्य म्हणटा ताका. तर चैतन्य महाप्रभू रघुनाथ दास गोस्वामीक म्हणटा की मरकट वैराग्य ना कर लोके देखाना, यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त आना. मरकट वैराग्य करून कांय फायदो ना. जर हांव हांगा पिल्लेले कुर्ता घालून आयलो पूण दाखोवपाक की सारके किंवा चप्पल सारके पिल्लेले आसा हरशी पयशे, पूण तो कितें म्हणटा? आपूण सारको वैराग्य, आपल्याक काय कसलीच इच्छा ना तशें घालपाचें. पूण जर तुजे कडेन आसा तर चैतन्य महाप्रभू म्हणटा की घाल, वापर, पूण कितें आसक्त जायनाका. तर म्हाजे कडेन व्हडलें घर आसा पूण हांव म्हणटा की हांव सारको वैराग्य, हांव झोपडेन रावता, तशें ना. आसा घर, त्या घरान राव, त्या घराचो वापर भक्ती खातीर कर, पूण त्या घराक
आसक्त जायनाका. संपत्ती आसा भगवंताच्या भक्तीक लाय, पूण त्या संपत्तीक आसक्त जायनाका. गाडी बरी आसा, भक्तांक घेवन यात्रेक व्हर, भक्तांक खंय सत्संगाक व्हर, पूण त्या गाडये प्रती आसक्त जावप ना. तुजे कडेन जें कितें आसा सगळें आसून सुद्दां तुका तेजी आसक्ती ना, ताका म्हणटा खरें वैराग्य. तर आतां दुसरे जे भेट दिल्या ते म्हणजे भगवंताचें नांव, प्रेम संकीर्तन. तर आमकां पयलीं खबर आशिल्लें की आध्यात्मीक जावप म्हणजे कितें, संध्यावंदन करप, यज्ञ अनुश्ठान करप, घरांत कसली पुजा करप, वर्णाश्रमाचें पालन करप, तर हेकाच आमी भक्ती अशें समजताले. पूण चैतन्य महाप्रभू कितें करता, हें सगळें खंडन करता. तर चैतन्य महाप्रभू आमकां सगळ्यात सोपो मार्ग दिता. सोपो मार्ग कितें, भगवंताचें नांव. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर सगळ्यात सोपो मार्ग म्हणजे भगवंताचें नांव, आनी तें भगवन चैतन्य महाप्रभू स्वता करून दाखयता. इतले प्राखंड विद्वान, न्यायशास्त्राचे जाणकार, पंडित आशिल्ले तरी सुद्दां चैतन्य महाप्रभून कितें शुद्ध भक्ती प्रकाशत केली. तर प्रकाशानंद सरस्वती जे आशिल्ले ते म्हणटात की चैतन्य महाप्रभू म्हणटा की तूं सारको स्वयं नारायण कसो दिसता. स्वयं नारायण म्हणटा की नारायण कशेंच दिसतले, तरी सुद्दां तूं वेदीक मंत्राचे कित्याक उच्चारण करता. तूं डान्स करता, मदींच रडटा, मदीं भावविभोर जाता, कीर्तन करता. संन्यासीचें कार्य कितें, मंत्र उच्चारण करपाचें, वेदीक मंत्र जप करपाचें, आनी तूं हें कितें करता, तुजी गती अशी कित्याक जाल्या, अशें प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभू विचारता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणटा की प्रभू कहे सुन श्रीपाद इहार कारण. तर हेजें कारण आहे की आपण अशें कित्याक करता. गुरु मरे मूर्ख देखी करीला शासन. गुरून पयलो की हांव सारको मूर्ख आसा म्हणून म्हाका एक शासन जायलें. कितें केलें, मूर्ख तुमी. तर चैतन्य महाप्रभू एक्चुअली आपल्या गुरु सांगता अशें म्हणटा, पूण प्रबोधानंद सरस्वतीक म्हणटा की मूर्ख तुमी, तुम्हार नाही वेदांत अधिकार. तुका वेदाचो अधिकार ना. कृष्ण मंत्र जप सदा येई मंत्र सार. गुरून आपल्याक कितें सांगलें, कृष्ण मंत्र जप कर. हो सगळ्या कितें आसा, शास्त्राचो सार आसा. हेजेर चड चर्चा करना. अशे तरेन चैतन्य महाप्रभू नांवाची स्थापना करता. नांव, भगवंताचें नांव कितलें श्रेश्ठ तें आमकां प्रदान करता. आनी तिसरें गिफ्ट कितें, वृंदावन धाम आनी वृंदावनाचो भाव. तर खुबशे आचार्य तुमी टीव्हीचेर केन्ना प्रवचन आयकता आसतले की वृंदावनात खुबशे बाबा प्रवचन दितात. तर खुबश्या बाबाचें प्रवचन आयकून तुमकां दिसता की हो कितलो श्रेश्ठ आसतलो. खूब जाणां म्हणटात की वृंदावनाचो भाव जर तुमकां जाणपाक जाय जाल्यार तुमी आमच्या फुड्यान येयात. पूण जे मेरेन चैतन्य महाप्रभू येवनाशिल्लो तेन्ना वृंदावनान लोक शेत रोयताले. राधा कुंड, श्याम कुंडान कांयच नाशिल्ले. लोक कितें ना कितें रोयताले. राधा कुंड, श्याम कुंड प्रकट नाशिल्ले. तर चैतन्य महाप्रभून षड गोस्वामी धाडले कितें करपाक, परतून वृंदावनाची स्थापना करपाक, वृंदावन परतून प्रकट करपाक. आनी तेन्ना वृंदावन खरें प्रकट जालें. नाजाल्यार आमकां आयज वृंदावन केन्नाच मेळनाशिल्लें. वृंदावनान जे खूब खूब सुंदर मंदीर आसा, राधा कुंड, श्याम कुंड, वेगळे वेगळे जे स्थळी आसा, 12 वन, 12 महावन, तर ते आमकां केन्नाच आतां दिश्टी पडनाशिल्लें. तर वृंदावन आमचे खातीर प्रकट केलें आनी वृंदावनाचो भाव आमकां दिलो, आंतरीक भाव प्रकट केलो. तर रथ यात्रेक चैतन्य महाप्रभू व्हडल्या व्हडल्यान रडटाले सारके आनी म्हणटाले की आपूण ती प्रेमिका न्ही, तूं तो प्रेमी. हें केन्ना कोणाक खबर नाशिल्लें की चैतन्य महाप्रभू असो कित्याक म्हणटा की आपूण ती प्रेमिका न्ही, तो प्रेमीक. जगन्नाथाक पळोवन चैतन्य महाप्रभू म्हणटाले की आपूण ती प्रेमिका. कित्याक प्रेमिका म्हणटाले, देख चैतन्य महाप्रभू कोणाचो भाव घेवन आयलो आसा, राधा राणीचो भाव घेवन आयलो आसा. आनी जगन्नाथ कोण, कृष्ण. तर पयलीं सगळ्यांनी शांत रहस्य, दास्य रहस्य आनी कसले साख्य रस
वात्सल्य रस माधुर्य रस सगळे आयकल्ले पण तांकां कोणाक खबर नाशिल्लो क्रम सगळे रस म्हणजे एकूच अशें सगळ्यांक दिसताले पूण चैतन्य महाप्रभून एक क्रमबद्ध सांगून दिलें की कितें शांत रस शांत रसान कसो एक भक्त एकांतीक शरण वयता सगळे क्लेशा पासून मुक्त जाता दास्य म्हणजे भगवंताची तो सेवा करता साख्य म्हणजे तो भगवंताच्या समान जाता फ्रेंड असो अशी भक्ती करता वात्सल्य म्हणजे लालन पालन करता केन्ना केन्ना भगवंताक तापयता सुद्दां रस्या वात्सल्य भावान भक्ती करता माधुर्य रस जे सगळ्या रसाचो श्रेष्ठ सगळ्या रसा परस श्रेष्ठ आसा तो रस कितें हे चैतन्य महाप्रभू शिकयता तितून सुद्दां स्वकीय आनी परकीय तर हो खूब व्हडलो टॉपीक आसा तर अशे तरेन चैतन्य महाप्रभू वृंदावनाचो भाव वृंदावनाची भक्ती आमकां प्रदान करता आनी चवथें गिफ्ट लास्ट गिफ्ट तें कितें राधा राणीची महिमा आनी राधा तत्व तर आमचो श्रेष्ठ ग्रंथ वैष्णव ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथ खंयचो श्रीमद भागवतम हे भागवतमान सुद्दां राधा राणीचो उल्लेख ना तर कित्याक ताका सुद्दां कारण आसा केन्ना आमी जेन्ना भागवताचेर प्रवचन करतले तेन्ना सांगता तर स्वयं राधा राणीचो भाव घेवन आयले आनी आमकां राधा राणी कोण राधा राणीची भक्ती कितें राधा तत्व कितें हें सांगलें तर आमी जे गौडी वैष्णव आसा ते एक्चुअली राधा राणीचे भक्त आसा आमकां सगळ्या भायल्या लोकांक दिसतलें की आमी कृष्णाचे भक्त ऑफकोर्स आमी कृष्णाचे भक्त पूण आमी खरे भक्त कोणाचे राधा राणीचे गौडी वैष्णव जे आसा ते राधा राणीचे भक्त आसा तर यदि गौर ना होयतो तबे की होयतो केमोने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते कोण तर चैतन्य महाप्रभू नाशिल्लो जाल्यार हे चार जे भेट गिफ्ट जे आमकां मेळ्ळ्या ते आमकां केन्नाच मेळपा नाशिल्ले राधा राणी कोण राधा तत्व कितें हें केन्नाच आमकां कळपा नाशिल्लें तर आमचो जो अमोल पुराण तांचो ग्रंथराज श्रीमद भागवतमान सुद्दां हेचेर चर्चा करूना तर कोण आसा राधा राणी अशी भक्त किंवा अशी व्यक्ती ना जी कृष्णाचेर आकर्शीत जाता कृष्ण राधा राणीचेर आकर्शीत जाता अशी राधा राणीची मोहिमा आसा तुमी सगळ्यांनी कालिया नमन लिला आयकल्या न्ही कितें करता कृष्ण कालियाचेर नृत्य करता तर आचार्य वेगळी वेगळी टिप्पणी करता ह्या लिलेचेर तर एक आचार्य सांगता की कृष्ण इतले कोमल इतले सारखे सौम्य आशिल्ले की कृष्ण जेन्ना पान खाताले भगवंत खावपाक शकता आमी खावप ना पान तर कृष्ण जेन्ना पान खाताले तेन्ना तेच्या गळ्यांतल्यान जे पान सकयल देंवताले ते दिश्टी पडटाले इतले कोमल आशिल्ले भगवंत श्री कृष्ण पूण तेच कृष्ण जेन्ना कालियाच्या फणाचेर नृत्य करताले तेन्ना कालियाक कोण आपल्या तकलेर घण मारता काय अशें दिसतालें वज्रपात जातालो कालियाच्या फणाचेर पूण ह्या लिलेचो आंतरीक भाव कितें आसा हे आचार्य सांगता की कालिया भगवंत असो ताणोवपाक शकतालो नृत्य कित्याक करपाक जाय आशिल्लो डान्स करपाक जाय असोच धांवडोवपाक शकता आशिल्लो तर आंतरीक भाव असो आसा की राधाराणी जी आसा तर कित्याक सांगता राधाराणीची महिमा सांगता राधाराणी जी आसा ती कृष्णाचें ऑडिशन घेताली कितें करताली कृष्णाचें ऑडिशन कित्याक घेता ऑडिशन आमी केन्ना घेतात समजा आमचे जन्माष्टमीक डान्स आसा तेन्ना आमी कितें करता थोडे दीस पयलीं ऑडिशन घेता तर मुखार राधा आनी कृष्ण कितें करपाचें आसा रास नृत्य करपाचें आसा त्या खातीर राधाराणी पयलीं कृष्णाचें ऑडिशन घेता नाजाल्यार कित्याक डान्स करपाक जाय असोच कितलेशेच राक्षसांक भगवंत कृष्ण अशेंच मारता तर कालियाक सुद्दां धांवोवपाक शकताले तर जेन्ना आमी स्टेजीर डान्स करता तेन्ना आमी कितें पळयता स्टेज कशी आसा ती पळयतात तर मदीं खड्डे आसा कितें आसा स्टेज वांकडी तिकडी ते पळोवन आमी डान्स करतात पूण कालियाचे जे फल आशिल्ले स्टेज कशी आशिल्ली सारकी लेवल आशिल्ली देंवती आशिल्ली चडाव आशिल्लो सगळें आसा त्या भायर कितें आसा
सारके स्लिपरी साबण लावन जमीन साबणाची जमनी भशेन सारके स्लिपरी आशिल्ले अशा कालयाचेर भगवान श्री कृष्ण इजिली डान्स करता. कितें जाता ऑडिशनाक सिलेक्ट जाता म्हणून मुखार कितें करपाक पावता रासलीला करपाक पावता. अशी राधाराणीची महिमा. तर असो राधाराणीचो प्रेम राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाणते कोण. राधाराणीची महिमा चैतन्य महाप्रभू नाजाल्यार कोण दिवपाक शकनाशिल्ले. तर चैतन्य महाप्रभूचे सोंपयता हांगा 5 मिनटां. तर कुर्म ब्राह्मण जेन्ना साऊथ इंडियन चैतन्य महाप्रभू वयता तेन्ना कुर्म ब्राह्मण जे एक आशिल्ले तुमी खूब फावटी आयकलां आसतलें अजय रूपा प्रभुजी श्यामची प्रभुजी कथा केली. तर कुर्म ब्राह्मण म्हणटा की कृपा करून तूं म्हाका तुज्या बरोबर व्हर. म्हाका न्ही ह्या भौतीक संवसारांत रावपाची इच्छा ना. ह्या भौतीक संवसाराचें दुख्ख सोंसपाची म्हाका आनी इच्छा ना. पूण चैतन्य महाप्रभू उपदेश दिता की प्रभू कहे आईचे बात कबू ना कही बा. अशें केन्नाच उलयनाका की आपल्या हांगा सोडून तुजे बरोबर येवपाक. घरे रही कृष्ण नाम निरंतर लयबा. घरा कडेन राव आनी कितें कर कृष्ण नाम घे. तर भक्ती खूब आमकां सोपी करून दिल्या चैतन्य महाप्रभू. खंयच आमकां वचपाची गरज ना. कसलीच कडक तपस्या करपाची गरज ना. आनी तर चैतन्य महाप्रभू इतलेंच करून जावपा ना. आनी कितें करपाक जाय जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. आमारा आज्ञा गुरु अन ताराई देश. जो मेळटा ताका कितें कर कृष्ण उपदेश दी. कृष्णाची भक्ती कृष्णाची लिला सांग आनी कृष्ण नांवाचो प्रचार कर. म्हाजी तुका आज्ञा आसा. इतलें सोंपें करून दिलां आमकां चैतन्य महाप्रभू की आज मेरेन खंयच्याच अवतारान अशी भेट अशें केन्नाच कांय दिवना. अशें चैतन्य महाप्रभून दिलां. फक्त कितें करपाचें ही माळा घेवपाची आनी कितें करपाचें भितर हात घालपाचो आनी कितें करपाचें जे मणी आसा ते हातीन घेवपाचे आनी कितें करपाचें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आनी दिसाचे दनपारचे रातचे केन्ना टायम मेळटा तेन्ना प्रचार करपाचो घर गृहस्थी चलोवपाची आनी भगवंताचें नांव घेवपाचें. जाल्यार आमकां कृष्ण भक्ती कृष्ण प्रेम राधा भक्ती प्राप्त जातली. तर प्रभुपादाक एक 18 वर्साचो भुरगो म्हणटा जेन्ना प्रभुपाद पाश्चात्य देशांत गेल्ले तर म्हणटा की तुमी आतां इतले वयस्क जाल्यात तुमी कित्याक सगळ्याक प्रचार करतात. तुमी टेम्पलानूच रावता आमी प्रचार करता. तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा की बॉय इफ आय वॉज नॉट ट्रेवलिंग यू वूड बी रॉटिंग इन दीस मटेरियल वर्ल्ड. जर आपूण प्रचार करपाक भोंवनाशिल्लो जाल्यार तूं ह्या भौतीक संवसारांत असो कुसोन वयता आशिल्लो. फक्त 2 गोश्टी करपाक जाय. कितें करपाक जाय भगवंताचें नांव घेवपाक जाय आनी प्रचार करपाक जाय. जाल्यार आमचे सगळे जिवनाचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. तर प्रभुपाद म्हणटाले की अनफॉर्च्युनेट आर दोज हू डीड नॉट कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. कितें म्हणटाले दुर्भाग्यशाली व्यक्ती कोण जे कृष्ण भावनावर संगात येवपाक पावले ना. तुमी दुर्भाग्यशाली आसा हय कित्याक जे कृष्ण भक्तीन येवना ते दुर्भाग्यशाली. अनफॉर्च्युनेट आर दोज हू डीड नॉट कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. आनी प्रभुपाद म्हणटा की फॉर्च्युनेट आर दोज हू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. कोण फॉर्च्युनेट आसा भाग्यवान कोण आसा जे कृष्ण भक्तीन आयले किंवा इस्कॉनाच्या संपर्कांत आयले. पूण प्रभुपाद आनी एक मुख्य गजाल सांगता बट मोस्ट अनफॉर्च्युनेट आर दोज हू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड लेफ्ट. खरें सगळ्याच्यानी परत दुर्भाग्यशाली कोण जे कृष्ण भक्तीन आयले कृष्णाच्या संपर्कांत कृष्णाच्या भक्ताच्या संपर्कांत आयले पूण आपलें जीवन सफल करनासतना गेले. हे सगळ्यांत श्रेष्ठ दुर्भाग्यशाली व्यक्ती आसा. अशें आमकां जावपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक इतलो सुंदर असो सुवर्ण संदी 4 हे मोठे गिफ्ट चैतन्य महाप्रभू सगळ्यांक फर्स्ट प्रायज दिवपाक आयला आनी ते जर आमी आस्वादन करूना ती भक्ती जर आमी अंगीकार करूना जाल्यार आमी सगळ्यांत आनी श्रेष्ठ
दुर्भाग्यशाली व्यक्ती आमच्या इतल्यानी दुर्भाग्यशाली ना आमकां दिसता आसतलें की कदाचित आमी खूब लक्की आसा भक्तीन आसा भायले लोक अनलक्की आसा पूण तेंच्या परस चड अनलक्की आमी जातले जर आमी कृष्ण भक्ती घेवन कृष्ण भक्ती प्राप्त करपाक पावले ना. तर लास्ट एक सुंदर श्लोक सांगून हांव सोंपयता. तर यथा यथा गौरपदार विंदे विंदेत भक्ती कृतपुण्यराशी तथा ततो सर्पतीर्थी अकस्मात् राधा पदांबोज सुधांबुरास्य. तर यथा यथा गौर पदार विंदे तर खूप सुंदर श्लोक हो सुद्धा चैतन्य चंद्रामृतातला आसा. तर यथा यथा गौर पदार विंदे तर भरपूर भरपूर पुण्य किंवा भक्तीचे कसले कार्य करून सुकृती प्राप्त जातकीर आमकां चैतन्य महाप्रभू कोण हे कळून येता. गौर पदार विंदे गौरांग महाप्रभूचे चरण गौरांग महाप्रभूच्या चरणापती भक्ती करपाक आमकां संधी प्राप्त जाता. विंदेत भक्ती कृतपुण्य राशी भरपूर भरपूर जन्माची जेन्ना सुकृती एकठांय जाता तेन्ना चैतन्य महाप्रभूची कृपा चैतन्य महाप्रभूची भक्ती करपाक आमकां चान्स मेळटा. आनी जो व्यक्ती चैतन्य महाप्रभून जशें सांगला जसो उपदेश दिला तेजे फक्त पालन करता चैतन्य महाप्रभून जे कितें सांगला तेजें पालन करता जाल्यार ऑटोमॅटिकली तेका राधा पदांबोज सुधांबू राशी राधा राणीचे चरण कमळ प्राप्त जाता. तर तुमकां सगळ्यांक निवेदन आसा की तुमकां जी संधी जो अवसर मेळिल्लो आसा तेजे सोने पे सुहागा तुमी करपाक जाय नाजाल्यार आमी सगळ्यांच्यांनी चड दुर्भाग्यशाली व्यक्ती जातले. तर आमकां हे जे मेळ्ळा तेजो आमी पुरेपूर फायदो घेवन कृष्ण भक्ती तीव्रतेन करपाक जाय. तुमी इतलो जर टायम आपलो घालून हांगा येताच तर तेजें कितें करपाक जाय कितें तरी करपाक जाय. भक्तीन प्रगती करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. चडांत चड भगवंताचें नाम स्मरण करपाक जाय. आनी कितें करपाक जाय भक्तीचो प्रचार करपाक जाय. दुसऱ्याक सुद्दां भक्तीन हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम